नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयभर उटंगराच्या पावसाची हजेरी, कितलेशेच कडेन पडझड। गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पावसाची हजेरी, बांधकाम करताना रस्त्याची धड कोसळून नारव्या एका मजुराक आयले मरण, 2 जाणांक गंभीर दुखापत। गोंयांत बीपीएल कुटुंबाचो परतून जातलो सर्वे 2021 उपरांत बीपीएल कुटुंबाचे जायते जाणांक सरकारी नोकरेंत। लायट बिल दरवाडीचो गोंयकारांक बसतलो फटको, युनिट फाटल्यान वेचचे पडटले 5 ते 10 पैसे सुबेस। गोंयांत बशी उपरांत आता रोखडीच इलेक्ट्रीक फेरी सेवा। लिंबाच्या दरान आनीक जाली वाड, एका लिंबाक मेजचे पडटा 15 रुपया। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयान आयतारा फांतोडेर जोगलां सयत गडगड घालीत उटंगराच्या पावसान हजेरी लायली। अचकीत हजेरी लायिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयभर झाडां हुमटून पडपाच्यो घडणुक्यो घडल्यो। कितलेशेच कडेन रस्ते चिखलान माखिल्ले दिश्टी पडटा। सगळे रेब रस्त्यार साचून राविल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांकूय त्रास जावपाक लागला। आयतारा गोंयच्या बऱ्याचशा वाठारांनी जोगला गडगड मारीत तशेंच वाऱ्या वादळा सयत पावसान हजेरी लायली। अचकीत पडिल्ल्या ह्या पावसाक लागून दर्यादेग वाठाराक बरोच धपको बशिल्ल्याच्योय घडणुक्यो घडल्यात। जाल्यार पणजे दोनापावला गाडयांचेर झाडां पडपाची घडणूक घडली। ते उपरांत पणजी महापालिकेच्या कामगारांनी ही झाडां कापून कुशीक काडली आनी हो वाठार नितळ केलो। दुसऱ्या वटेन पावसाक लागून ताळगांव वाठारांतल्या ल्हान शेतकारांच्या पिकावळीचे व्हड लुकसाण जाला। हे खातीर शेतकारांनी हुस्कोय व्यक्त केला। कांय दिसा पयलीं पडिल्ल्या अचकीत पावसाक लागून पयलींच काजू आनी आंब्याच्या पिकाचे व्हड लुकसाण जाला। तातूंत आतां काजूची उरिल्ली पिकावळ आयतारा पडिल्ल्या ह्या पावसाक लागून परत पेड्ड्यार जाल्या। जाल्यार येता त्या कांय दिसां भितर आनीक पावस पडपाची शिटकावणी पणजी वेधशाळेन दिल्या। हे खातीर लुकसाण जाल्ल्या शेतकाऱ्यांक सरकारान मजत करची अशी मागणी गोंयच्या शेतकारांकडल्यान जाता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बांधकाम करताना रस्त्याची धड कोसळून ताच्या पोंदाक चिड्डून एक बांधकाम करपी मानाय मेलो, जाल्यार 2 मानाय जखमी जाले। ही घडणूक देऊळवाडो नारव्या घडली। अनिल कुमार रंगनाथ मिश्रा अशे घडणुकेत मेल्ल्या मानायाचे नाव आनी तो मूळ बिहारचो आशिल्लो। सध्या तो दिवचले IDC वाठारांत रावतालो। गोंयच्या बीपीएल रेशन कार्ड आसपी नागरिकांचो परत एकदा सर्वे करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। गांवगिऱ्या उदरगत खाते हो सर्वे करतली। 3 सिलिंडर फकत बीपीएल रेशन कार्ड आशिल्ल्या घराब्यांकूच मेळटले अशें सरकारान कळीत केला। अर्थीक पावड्याचेर सबळ नाशिल्ल्या घराब्यांकूच ह्या येवजणेचो लाव मेळोवन दिवच्या हेतान आनी आतां बीपीएल सर्वे परत करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। इतले मजगती पयलीं सगळ्यांकूच 3 फुकट सिलिंडर मेळटले अशें सरकारान जाहीर केल्ले। यान पयलीं फकत बीपीएल घराब्यांकूच ह्या येवजणेचो लाव दितले अशें सरकारान स्पश्ट करूंक नाशिल्ल्याचें मत गोंयकारां कडल्यान व्यक्त जाता। विजेचे मोल 5 ते 10 रुपया प्रति युनिट या प्रमाणात वाडटले अशें संकेत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिले।
केंद्रीय वीज महामंडळाच्या रेग्युलेटरी बोर्डान 6 म्हयन्यां पयलीं वीज दर वाडीचो आदेश दिल्लो. ते खातीर ही वाड चालीक लावप गरजेचें आसा अशें सुदीन सांगता. तशेंच विजेची चोरी करप्यां आड ह्यान फुडें वीज खातें खर कारवाय करतले अशें सुदिनाचें म्हणणें. वीज खात्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो साधन सुविधा उबारपाक 5,000 कोटी रुपयांचो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडेन मंजुरी खातीर धाडला अशी माहिती सुदीन ढवळीकारान दिल्या. फुडल्या म्हयन्यान गोंयांत पयली इलेक्ट्रीक आनी सोलर फेरी बोट सुरू जातली. रायबंदर आनी चोडण उदका मार्गार ही इलेक्ट्रीक फेरी बोट धांवतना दिश्टी पडटली. सुमार 4 कोटी रुपया खर्च करून ही फेरी बोट बांदल्या. पयल्या पावड्यार फकत एकूच फेरी बोट चलताली. ह्या फेरी कशी चलता तें पळोवन उपरांत अशे तरेचे आनीक फेरी बोटी घेतल्यो अशी माहिती न्हंय येरादारी खात्याच्या गोपा कडल्यान मेळ्ळ्या. इको फ्रेंडली आशिल्ल्या ह्या फेरी बोटींत बॅकअप म्हण डिझेल जनरेटराचो उपेग करपाची सुविधा आसा. एकदा बॅटरी चार्जिंग केले उपरांत 3 वरां बॅकअप उरतलो जाल्यार फेरीबोटीच्या धक्क्याचेर चार्जिंग स्टेशन उबारतले. एका वेळार 60 प्रवाशांची येरादारी करपाची ह्या फेरीबोटीची तांक आसतली. वाडटे म्हारगायेक लागून सध्या सर्वसामान्याचेर अर्थीक संकश्ट आयला. आतां गरमेच्या दिसांनी लिंबू लोकांक घाम काडटा. सध्या एक लिंबूचो दर 15 रुपया असून हो दर आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. इंधन दरवाडीचो फटको सगळ्यांकूच बसला. भाजयेच्या दरां सयत कड्डण आनी हेर जिणे गरजेच्या वस्तूंचे दर वाडल्यात. फाटल्या वर्साचे तुळेंत हे दर तिप्पेटीन वाडल्या. सध्या तापमानांत मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या. गरमेच्या दिसांनी थंडाये खातीर लिंबू सोडा वा लिंबू सरबत लोक पियेतात. सध्या राज्यांत तापमानांत वाड जाल्या. पूण वाडिल्ल्या लिंबाच्या दराक लागून चडट्या दरान लिंबू सोडा वा लिंबू सरबत विकतात. हो दर वेवसायिकांक आनी सर्वसामान्यांक लेगीत परवडपा सारको ना. बेगीनच समान नागरी संहिता लागू करपाक शकता अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केला. मध्य प्रदेशांत भाजप पक्षाच्या गाभो समिती कडेन तांणी खासा बसका घेवन राजकीय कामकाजाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार तांणी हें विधान केलां. CAA, राम मंदिर, कलम 370 आनी तिहेरी तलाक ह्या मुद्द्या उपरांत समान नागरी संहिता लागू करपाचो वेळ आयला अशें तांणी म्हणलां. पाम तेल आनीक म्हारग जातले. इंडोनेशिया पाम तेलाची निर्यात बंद करपाचो आदेश दिल्या उपरांत भारतात पाम तेल म्हारग जावपाची शक्यताय आसा. इंडोनेशिया पाम तेलाचो सगळ्यांत मोठो उत्पादन देश जावन आसा. भारतान इंडोनेशिया कडल्यान 2020 ते 21 वर्सा 83.1 लाख टन पाम तेल आयात केल्लें. भारत इंडोनेशिया आनी मलेशिया कडल्यान पाम तेल आयात करता. हातूंतले 70% पाम तेल इंडोनेशिया कडल्यान जाल्यार 20% पाम तेल मलेशिया कडल्यान आयात जाता. इंडोनेशियान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाक लागून संवसारभरांत पाम तेलाचें मोल वाडपाची चिन्नां आसात. मडगांवां बेशिस्त पार्किंगेक लागून थळाव्या लोकांक त्रास जावपाक लागला. मडगांवच्या बाबूनागरी वाठारांत रस्त्या कुशीक जावपी बेशिस्त पार्किंग अपघाताक कारणीभूत थारपाक लागला. थळावे लोकूच रस्त्या कुशीक आपल्यो गाडयो पार्क करतात.
थळाव्या नगरसेवकाक ह्या लोकांची पार्किंगेची समस्या सुटावी करची नाजाल्यार तांकां दुसरो जागो घेवन दिवचो अशी मागणी महेश आमोणकारान केल्या. देखून संबंधीत खात्यान हाचेर लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी ताणें केल्या. मेन म्हटल्यार ह्या लोकांक कितें जाला, हांव त्या लोकांची चूक करना, तांकां पार्किंग ना आनी एकल्या कडेन 2-2, 3-3 गाडयो आसल्या कारणान ते पार्किंग खंय करता, ते रस्त्यार पार्किंग करता. आनी हो जो मेन रस्तो आसा ते आमचे लिला बीच हॉटेल, वार्का, आमची 5 स्टार हॉटेलां बरे बरे लोक जावं लोक आमचे रेल्वे स्टेशन वता, थोडे रातचे वतात, थोडे रेल्वे चुकतना फास्ट वतात आनी एज अ कॉज ते एक्सिडेंट जाताच. पण हाका रिस्पॉन्सिबल म्हणटा पळय न्ही ते कोण? वॉर्ड कावन्सिलर जबाबदार, मडगांवचो आमदार जबाबदार, ताणें फक्त आपली वोट बँक पळयल्या. म्हणून हाका पार्टी मेन म्हणटा ती एक तर ट्रॅफिक सेल आसपा जाय, PWD इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आसपा जाय हाका, आनी दुसरें आमचे मडगांवचे कावन्सिलर येता वॉर्ड कावन्सिलर ताका धरपाचें. म्हणून कोण मरता बिरता फॅमिली हांकां पार्टी करची पडली. म्हणून म्हाजी कळकळीची विनंती मडगांवच्या आमदाराक सुद्दां हे हांगच्यान तांकां त्या लोकांक न्ही हांकां कितें तरी हें दवरपाक, आमची गाडी बिडी दवरपाची तांची वेवस्था करपाची ना, तांकां दुसरो जागो एक्वायर करून दिवपाचो. लोकशाहीत जनता सर्वोच्च आसता आनी देखून गोंयचे जनतेची सेवा करपाक म्हाका खूब आनंद जाता अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलें. बेतकी खांडोळ्या घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत बेतकी खांडोळे, वेरे वाघुमरे, वळवय केरी, तिवरे वरगांव, भोमा आडकोण आनी वेलिंग प्रियोड पंचायतीचे सरपंच आनी पंच वांगड्या कडेन संवाद साधले उपरांत राज्यपाल उलयताले. हे कार्यावळींत राज्यपालांनी फोंडे म्हालांतल्या 20 डायलिसीस दुयेंतींक दरेकी 25,000 रुपयांची अर्थीक मजत भेटयली. फुडें उलयतना राज्यपालांनी लोकांक गांवच्या विकासाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो उलो मारलो आनी गांव स्वयंपूर्ण जाले जाल्यार पुराय गोंयचो विकास जावपाक मजत जातली म्हणपाचें सांगलें. खरी जीण गांवांनी पळोवपाक मेळटा. गांवांतले लोक कश्ट करपी, समाज प्रती बांदिलकी आशिल्ले आनी उत्साही आसात अशें तांणी सांगलें. गोंय हे एक सोबीत आनी फामाद पर्यटन थळ आसा. गोंयांत दर्यादेग सयत इतिहासीक वस्तुकला, देवळां, इंगर्ज आनी सांस्कृतीक दायज लाबिल्ली आसा अशें तांणी सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयाची रस्तो सुरक्षा समिती सोमारा गोंयांत येता. ही समिती 2 सप्तक गोंयांत आसतली. गोंयच्या रस्त्याचेर जावपी एक्सिडंटाची कारणां तशेंच रस्त्याची पळोवणी ही समिती करतली. एक्सिडंटाचेर कशा पद्दतीन नियंत्रण दवरूं येता हाचे विशीं रस्त्याची पळोवणी केल्या उपरांत समिती सुचोवण्यो करतली. ही समिती पणजे, म्हापसा, मडगांव आनी वास्को ह्या शारांत वचून रस्त्याची पळोवणी करतली. लोटलेय वयता म्हण सांगतालो म्हाका, आयकलां. तेका लागून हांव सांगता न्हू, आमी जो वाल आसा ते वालाचेर वचोन आमी इन्स्पेक्शन करतले वा आमी ते खूंय उदक वयता तें आमकां कळपाक जाय. जेन्ना आमी हांगासर ऑफिसान रावन आमकां कळपाचें ना न्हू, जेन्ना आमी पॉयंटार वयता तेन्नाच आमकां प्रॉब्लम कितें तें कळून येतलो. हांव नेक्स्ट वीक आमचे हांवें सांगलां तेका, नेक्स्ट वीक आमी मिटींग मागल्या, आमी सायडीर वचोन आमचें इन्स्पेक्शन. कुठ्ठाळी मतदारसंघांतल्या लोकांचो उदका पुरवणेचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें विधान कुठ्ठाळेचो आमदार आंतून वाझ हांणी केलां. सोमारा PWD अधिकाऱ्यां सयत आगशी ते लोटली भागांतल्या उदका पुरवण करपी पायपलायनीचे पळोवणी करतलो अशी माहिती तांणी दिल्या. उदक वळिल्ल्यान उदका पुरवण सारकी जायना असो अदमास आमदारान व्यक्त केला. लोटलेय वयता म्हण सांगतालो म्हाका, आयकलां. तेका लागून हांव सांगता न्हू, आमी जो वाल आसा ते वालाचेर वचोन आमी इन्स्पेक्शन करतले वा आमी ते खूंय उदक वयता तें आमकां कळपाक जाय. जेन्ना आमी हांगासर ऑफिसान रावन आमकां कळपाचें ना न्हू, जेन्ना आमी पॉयंटार वयता तेन्नाच आमकां प्रॉब्लम कितें तें कळून येतलो. हांव नेक्स्ट वीक आमचे हांवें सांगलां तेका, नेक्स्ट वीक आमी मिटींग मागल्या, आमी सायडीर वचोन आमचें इन्स्पेक्शन. थोडे वेर्ना इंडस्ट्रीन डायवर्ट जाता तेंच न्हू, वेनाय जाता, मागीर वेर्ना इंडस्ट्रियल जाता,
ज्वारी जाता, मागीर सांकवाळे इंडस्ट्रियलूय जाता, कितले वयता ते म्हाका एक्चुअली फिगर मेळपाक जाय, तांचो पयलो एग्रीमेंट कितें आहा तोय म्हाका पळोवपाक जाय. So water coming for Mormugaon Taluka is diverted to other areas also. म्हाका डावट आसा, ताका लागून म्हाका पॉयंट टू पॉयंट म्हाका इन्स्पेक्शन करपाक जाय. हनुमान चालिसा वाचिल्ल्या प्रकरणात फाटभुंयेर महाराष्ट्र शिवसेना आनी भाजपा मदलो वाद तेंगशेर पावला. शेनवारा अमरावतीची खासदार नवनीत राणा आनी तिचो घरकार आमदार रवी राणा हांकां मेळपाक गेल्ले भाजपाचे फुडारी किरीट सोमय्या हांच्या मोटारीचेर हल्लो करपाची घडणूक घडल्या. हे घडणुकेंत सोमय्या हांकां मातसो मारूय लागला अशें कळटा. आपणाक जिवे मारपाचें कारस्थान आशिल्लें अशें विधान सोमय्या हांणी ह्या वेळार केलां. हे प्रकरण हांव गृह सचिवाच्या नदरेन सामकार हाडटलों अशें सोमय्यान म्हणलां. इतले मजगतीं अटक केल्ल्या नवनीत राणा आनी रवी राणा हांकां वांद्रे न्यायालयांत हजर केला. ह्या सगळ्या घडणुके खातीर भाजपाचे फुडारी तिडकल्यात. महाराष्ट्र कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या असोय आरोप भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी केला. सा जुजे दी आर्यालान नावेली स्पोर्टिंगाचेर 8-7 गोलां जैत मेळोवन कुट्टरी विलेजर्स कप फुटबॉल सर्तीचे उपांत्यपूर्व फेरयेत प्रवेश केलो. ही मॅच कुट्टरेच्या खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयाच्या खेळा मैदानाचेर जाली. 6व्या मिनटाक सूरज नायकान गोल करून नावेली स्पोर्टिंगाक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिल्ली. उपरांत 61व्या मिनटाक जॉन गोम्सान गोल करून सा जुजे दी आर्यालाक 1-1 गोलान बरोबरी साधून दिली. उपरांत टाय ब्रेकरान सा जुजे दी आर्यालान बाजी मारली. म्हापशा गिरीगांवच्या देवी भुमिकेच्या देवळांत 19वो वर्धापन दीस मनयलो. श्रीदेवी भूमिका पंचायतन ट्रस्टान देवळाच्या 19व्या वर्धापन दिसा निमतान पुराय सप्तहभर खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. शेनवारा दिसा महापुजा जावन देवळान महाप्रसाद जालो. सांजे वेळार खास भजनाची कार्यावळ जाली आनी राती वेळार दिपोत्सवाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार 125 बायलांनी जोडयां पेटयली. 125 बायलां नववारी न्हेसून हातान जोडयां घेवन देवळाक भोंवताडे घालतात. देवी भूमिका आईची ही जोडयां पेटोवपाच्या निमतान लग्न जाल्ल्यो धुवो लेगीत गांवघरा पावतात आनी देवीच्या आंगणान जोडयां घेवन भोंवताडे घालतात. हो खीण दोळे दिपकावपी आसा. आजचो आमचो 19वो वर्धापन दीस आमी साजरो करता. सगळे गांवचे लोक हांगा जमून आमचो जो दिपोत्सव आहा तो साजरो करता. तशेंच आमी ह्या निमतान एक 4 दीस आमचो व्हडलो प्रोग्राम आसता. दिपोत्सव जालो आमी पालखीची मिरवणूक काडटा देवळा भोंवती. फाल्यां परत गांवचे लोक जे उत्साहीक नाटक कलाकार आहा ते फाल्यां नाटक करतले. यूथ जे आहा आमचे भुरगे ते एक एक्टींग म्हणून एक नाटक करतात. गांवची सगळी कलाकार मंडळाची वागतात. परत भुरग्यां खातीर आमी फॅन्सी डान्स कॉम्पिटिशन दवरलेलो आसा आनी तेका सुद्दां आमी गांवची जी भुरगीं आहा तांकां आमी वाव दितले. एक तांकां नवीन प्लॅटफॉर्म करून परत आमी 3ऱ्या दिसा परत आनी एक नाटक दवरला. म्हणजे अशें करून आमी जे गांवचे लोक आहा ह्या प्रोग्रामा निमित्त एकी कडेन येतात, मोठ्या उत्सवान साजरो करतात आनी आमी गांवच्या भुरग्यांक ल्हान जी तरणाटी आहा तांकां एक बरी आमी प्रोत्साहन कशें दिवंक सोदता अशें ह्या माध्यमांतल्यान. काँग्रेसीन म्हारगायेच्या विशयावेल्यान केंद्रीय भाजप सरकाराचेर खर टिका केल्या. भाजप सरकार केंद्रात सत्तेत आयिल्ल्यान म्हारगाय 30 ते 40% वाडिल्ल्याचें नमूद केलां. मध्यम वर्गाच्या लोकांक हे सरकारान म्हारगायेन काबार करून उडयला. सरकार म्हारगाय उणी करपाक करता तरी कितें अशी टिका काँग्रेसीची म्हणयारी सुप्रिया श्रीनाथीन केल्या. सरकारान म्हारगायेचे व्हाईट पेपर काडचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. इस मंच से कई बार हम लोगों ने महंगाई की बात करी है और ये सच है कि जब महंगाई का नाम लीजिए
तो पेट्रोल डीजल रसोई गैस पर आकर बातें रुक जाती हैं, हाहाकार उस पर मच जाता है। 1000 रुपए का रसोई गैस है, 100 के पार पेट्रोल है, 90 का आंकड़ा डीजल क्रॉस किए हुए कई जगहों पर, तो हाहाकार उस पर मचता है। और इस मंच के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया है, लेकिन वस्तुतः स्थिति जो है वो और भी शर्मनाक है और समझ में नहीं आता ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अमृतकाल कहा जाता है बार बार, मोदी जी या उनके मंत्रियों से जब बात करिए तो वो कहते हैं अमृतकाल है। ऐसा गजब अमृतकाल आया है और आंकड़े आपको बताते हैं कि 2014 से लेकर 2022 आज जब हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम तो बढ़े ही हैं और प्रायः इसी पर ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं आटे के, चाय पत्ती के, सब्जियों के, खाने के तेल के, दूध के। और एक बेस ईयर कंपैरिजन होता है जो अभी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग जो ट्रैक करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन, जिसकी दर 6.95% है अभी, उसका बेस ईयर से अगर हम कंपैरिजन देखें तो जनवरी 2014 से मार्च के अंत 2022 में परसेंटेज वाइज जिन चीजों का दाम बढ़ा है उसमें 299 चीजों की एक लिस्ट होती है सीपीआई में, उसमें से 235 चीजों का दाम करीब करीब 80% चीजों का दाम पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है 2014 से लेकर 2022 तक। हमारी यह भी मांग है कि जो सरकार लगातार इस मुद्दे से बच रही है और ध्यान भटकाने का काम कर रही है, अब वक्त आ गया है कि इकोनॉमी पर और उससे ज्यादा जरूरी है महंगाई पर एक श्वेत पेपर, एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करे और लोगों को बताए कि उसके पास क्या रणनीति है जिससे दामों में रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि यह सच है कि महंगाई एक तरफ है और रोजगार का ना होना, घटती आय होने से यह महंगाई और भी ज्यादा कमर तोड़ रही है। तरुण तेजपालाच्या निर्दोष सुटकेक आव्हान दिल्या गोय सरकाराची अपील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठान मान्य करून घेतली। या प्रकरणात शेनवारा सुनावणी झाली। या प्रकरणात तेजपालाक 15 दिसां भितर ट्रायल कोर्टान हजर रावपाचो निर्देश न्यायालयान दिला। लिंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात तेजपालाची निर्दोष सुटका केल्ली। या निवाड्यान खुबश्यो दोश आसात आनी ताचेर परतून विचार जावपाक जाय असो मुद्दो राज्य सरकारान खंडपीठान मांडलो। जाल्यार संबंदीत याचिकेचेर कायदेशीर प्रक्रिया करिनासतना आव्हान दिला। देखून ती भायर मारची अशी मागणी तेजपालान केल्या। हायकोर्टान आमचे आनी सरकाराचे दोगांयचे वर्जन्स आयकून आज तांकां लीव टू अपील ग्रांट केल्ली आसा। अजून ऑर्डरीची कॉपी म्हज्या हातान येवंक ना, फक्त ब्रीफली कोर्टान थोडी ऑब्जर्वेशन्स आपली वाचून दाखयल्या। सो त्या प्रमाणे ज्या अर्थी लीव टू अपील ग्रांट जाल्लें आसा, कोर्ट हॅज बीन सॅटिस्फायड ऑन द only on the aspect of prima facie case that there is a ground to take a relook at the order. अपील तांचे आतां हियरिंगाक येतलें आनी ताजेर फुडें मागीर कोर्ट परत चिकित्सा करतलो वेदर द ऑर्डर ऑफ द लर्नड सेशन्स जज इज करेक्ट ऑर रॉंग। दिल्ली आणि पंजाब मॉडेल उपरांत आम आदमी पार्टी आता हिमाचल प्रदेशाच्या वेंचणुकेत देंवल्या। भारतीय जनता पक्षाच्या शुक्रारा काँग्रेस जाल्ल्या सभे उपरांत शेनवारा आपाच्या अरविंद केजरीवालान चांबी हांगा सभा घेतली। सत्ताधारी भाजपाचेर खर टिका करीत आपूण हिमाचल प्रदेशाची उदरगत कशी करतलो हे विशीं तो उलयतालो। हिमाचल प्रदेशान आसाप कसो रिस्पॉन्स मेळटा हे वेंचणुके उपरांतूच कळटले। प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी, जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, जब मर्जी लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, फलानी फीस, ढिमकी फीस सारी बंद कर दी। 7 साल से दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हम लोगों ने
सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए। पहले सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, हर आदमी को पूरा इलाज फ्री दे रहे हैं। अब दवाइयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, सब कुछ फ्री। आपके घर में अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, लिवर ट्रांसप्लांट होना है, 40 लाख 50 लाख का भी खर्चा आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा खर्चा सरकार देती है। हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर हमने घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जीरो कर दिया, खत्म कर दिया हम लोगों ने। आप लोग सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, मेरे को पता चला कई कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है सरकारी दफ्तर में। दिल्ली में हमने इंतजाम कर दिया, एक फोन नंबर दे दिया 1076, इस नंबर पे कॉल करो, कॉल करके बोलो मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, मेरे को राशन कार्ड बनाना है, मेरे को बिजली का कनेक्शन चाहिए। भाई साहब, सरकारी दफ्तर से कोई अफसर आपके घर आता है और आपके घर आके आपका काम करके जाता है, आपको दफ्तर जाने की कोई जरूरत नहीं। आयचे लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।